सरकारी तसेच कोमेदादीच्या जाग्यांनी चिरे काडपाक परवानगी दिवपाचे बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें जाहीर केला। ऑनलायन अर्ज करून पैसे भरले काय म्हयन्या उपरांत वा 1.5 म्हयन्यांत परवानो मेळटलो अशें ताणें सांगलें। तशेंच शापोरा न्हंयेंत रेंव काडपाक राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन मान्यताय दिल्या। ते खातीर ह्या न्हंयेंतल्यान रेंव काडपाक आतां परवाने दितले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मांडवी जुवारी न्हंयाचो अहवाल मेळपाचो आसा अशें फुडें ताणें सांगलें। ट्रेडिशनल सँड मायनिंग आणि ट्रेडिशनल चिरे मायनिंग दोनांचो प्रोसेस आम्ही स्ट्रीमलाइन केला। दोनांच्या प्रोसेसा खातीर चिरे आणि सँडाच्या बाबतीत शापोरा रिव्हराची लायसन्स दिवप आमकां NI1 क्लियरन्स दिला। शापोराची लायसन्सी दिवपाक सुरवात केल्ली आसा। जे शापोरांत काडटाले आणि नवीन तांच्यांनी लायसन्सा खातीर एप्लाय करपाचे तांकां लायसन्स मेळटली। आणि पुराय गोंयांत जे चिरे काडपाक सोदता किंवा काडटा त्या सगळ्या लोकांनी 3 तरेच्या लँडांनी चिरे काडटात। एक जो पर्सनल लँडान चिरे काडटा तेणी डायरेक्टली मायन्साक एप्लाय करपाचे आणि सेम तेणी तेजी इनवर्ड कॉपी घेवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल आसा तो डायरेक्टली फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्स पोर्टलाचें नांव आतां याद ना त्या पोर्टलाचेर पॅरलली एप्लाय करपाचें।